सांगे म्युनिसिपालिटीचो इनकम सोर्स पर्टिक्युलरली हाऊस टॅक्स, रेंट, ट्रेड टॅक्स, ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट्स आनीक लायसन्स फीज. पूण सांगपाचें म्हणल्यार सांगे म्युनिसिपालिटीक बाजारपेठ व्हडली ना आनीक कन्स्ट्रक्शनूय बी तितली सांग्यार जायनात. ह्या वर्साक आमी सांगपाचें म्हणल्यार 3,67,772 हाऊस टॅक्स कलेक्ट केलो आनी तातूंत आउटस्टँडींग 6,75,789 आसा. कलेक्शन करपाचो उरला कारण म्हणल्यार लोक आमी डिमांड नोटीस धाडली तरी हांगा पब्लीक तितलो आमकां कोऑपरेशन दिना. ते येवन म्युनिसिपालिटीक भरना. तेन्ना हांवें एक सिनियर सुपरवायझर आनीक आनी एक सुपरवायझर अशें करून 2 जाणांचे एक टीम तयार केला आनी तांकां सांगलां की तांची घरा कडेन वचून रिसिटी दिवन तांचे कडेन कलेक्शन करपाचो प्रयत्न कर म्हणून. दुसरें रेंट आमी ह्या वर्साक 23 लॅक्स आमी कलेक्ट केले आनी 15 लॅक्स भायर आसा. पूण 15 लॅक्स भायर आसा तातूंत खुबशे 2 जाण कोर्टान गेल्ले कडेन आसा, तांचेंच रेंट उरला आनी कोर्टान तांकां डायरेक्शन दिला की जे एरियर्स आसा ते तुमचे एरियर्साची केस कंप्लीट जात पसून म्युनिसिपालिटीचें रेंट तांकां कोर्टान भरपाक सांगला. आनीक ट्रेड टॅक्स हें आमी ह्या वर्साक 59,700 हें केला. पूण ट्रेड टॅक्साचे सुद्दां अशें जाल्ले कडेन आसा खुबशे ट्रेड टॅक्स भरले ना खुबशे शॉपकिपरान आनी हाणें. पूण ते आमी कलेक्ट करपाचें आमी प्रयत्न करता कलेक्शन करपाचें. कारण कितें जाता हें भरपाचें ना म्हणल्यार डिमांड नोटीस आमी धाडटा पूण हांगा म्युनिसिपालिटीक येवन भरपाक कोण प्रयत्न करना. म्युनिसिपालिटी कारभार बरो चलता की आमकां मेन म्हणल्यार थोडो पयलीं लास्ट टायम बीन पेमेंटाचे बीन प्रॉब्लेम आसताले सगळे लेबराचे. आतां आमी सद्याक टील आतां लास्ट टायम आमकां DMA फंड बीन दिन आमचो पेमेंट क्लियर जाल्लो आसा. पयर लास्ट 1 म्हयन्या उरलो. पयर DMA आमचो न्यू IS ऑफिसर त्याने विजीट मारलो आनी तेका वेळार आमी सॅलरी ग्रांट्सा हेजो अप्रुवल उरलेले ते आमकां दिवचो म्हूण मागलो. 1-2 दिसां भितर ताणें क्लियर केले 5 लाख आनी आमकां कितें रेंट येयलो तें धरून आमी जानेवारी पेमेंट कंप्लीट केलो.